नमस्कार. आयच्या हेडोनात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज आमचे बरोबर आसा जांची सध्या गोंय सरकार आनी एसएजी बरोबर झूज चल्ला आनी जे दोतोर साळकारा बरोबर जीसीए भितरच क्रिकेटीच्या ग्राउंडाचेर कबड्डी खेळटात ते जीसीएचे प्रेसिडेंट बाळू फडके. स्वागत. म्हाका एक गजाल सांगात, कितें चल्लां, कित्याक चल्लां आनी इतली बिटर आनी इतली कडू कित्याक जाल्या तुमी? ही कॉन्ट्रोवर्सी स्टार्ट केल्या पळय ती ह्या शेखर साळकारान स्टार्ट केल्या. तेका म्हाका दिसता कॉन्ट्रोवर्सी आसल्या शिवाय शांत चित्तान झेमूय पडना आनी तेजें शांत चित्त उरयना अशें म्हाका दिसता. कित्याक लागून अशें कितें भिनसलें तुमगेलें? फ्रॉम डे वन तेचें एम्बिशन आसलें. सगळ्यांक खबर आहा, सबंद गोंयांक खबर आहा की तेजें एम्बिशन एकूच आहा की आपूण प्रेसिडेंट जावचो म्हणून. हें तेजें मेन एम्बिशन आसलें. आनी ही कॉन्ट्रोवर्सी सगळी चालू आहा त्याच खातीर. तुमी सुद्दां व्हडले खेपेक तेका विचारलां की तुका प्रेसिडेंट जावपाची घाई जाल्या का कितें जालां हें तुमी सुद्दां विचारलां तेका. आनी खरोखर तेका घाई जाल्या. एकदां मनशान उतर दिलें आनी एकदां मनशान उतर दिवन तें पाळपाक जाय. एकदां जेन्ना सांगलें की हांव प्रेसिडेंट एक टर्म उरतलो म्हणजे 3 वर्सां उरतलो तेन्ना मनशान तें पाळपाक जाय की एक टर्म म्हाका प्रेसिडेंट दवरपाचो. आनी हांव आतांच सांगता की हांवें सगळ्या क्लबांच्या फुड्यान सांगलेलें. पयलीं जेन्ना आमची जनरल बॉडी आमी आपयली क्लबांची तेन्ना सगळ्या क्लबांच्या फुड्यान सांगलेलें की म्हाका एकूच टर्म दिया म्हणून. 3 वर्सांची एकूच टर्म दिया आनी आय वील शो टू ऑल द क्लब्स की हांव कितें करूं शकता. त्या प्रमाणे आतां मेरेन पळयत जाल्यार हांवें जे डिफरंट एक तुमकां खबर आसतलें की क्लबांक पयशे दिले. 1 लाख रुपया हांवें क्लबांक स्टार्ट केले. हें हांवें स्टार्टिंगूच डिक्लेअर केल्लें. आनी हांव म्हणिना की ते म्हाजे पयशे न्हू. गोवा क्रिकेट एसोसिएशन हे क्लबांचें. ही म्हाजी प्रॉपर्टी न्हू, ही क्लबांची प्रॉपर्टी. क्लब जेका जाय तेका प्रेसिडेंट करतले, क्लब जेका जाय तेका कमिटीन घेतले. तांकां फुडें जर दिसत की हांव नाका आसतलो जाल्यार हांव आसचो ना. तांचो सगळ्यांत व्हडलो आर्ग्युमेंट हो आसा की सगळे क्लबांच्यो प्रॉक्सी तुजे कडेन आसात. ताका लागून कोणाक जर अध्यक्ष सुद्दां जावपा जाय आशिल्लें सुरवातेक नार्वेकाराक भायर उडयतकीच तरी तुमी तें शक्य केलें ना. यू एक्सप्लॉयटेड दोज प्रॉक्सीस. आय डोंट थिंक सो. फाटल्या खेपेक जेन्ना इलेक्शन जालें हो साळकारूय म्हाज्याच वांगडा आसा. तुम्ही दोगी जाणांनी मिळून सगळे केला सगळें. हय. आनी म्हाज्या कडेन कितें आसतलें, म्हाज्या कडेन आसा म्हाज्या वांगडा थोडे क्लब आसात ना म्हणना. कित्याक इतकीं वर्सां लास्ट 35 वर्सां हांवें क्लबा वांगडा काम केलां क्रिकेटीन. हांव स्वता खेळ्ळां, हांवें क्लबांक मदत केल्या, हांवें प्लेयरांक मदत केल्या. आनी अशे कितलेशेच प्लेयर तुमकां सांगतले की बाळून आतां मेरेन तांकां कशी मदत केल्या आनी कित्याक मदत केल्या हें तुमकां सांगतले. अशे कितलेशेच प्लेयर आहात, अशे कितलेशेच क्लब आहात. म्हापशानूच न्हू सबंद गोंयान अशे क्लब आहात जे सांगतले बाळून आमकां कितली मदत केल्या. म्हाका एक गजाल, तूं क्रिकेटी कडेन इतली वर्सां संबंदीत आसा, तुजे सगळे क्लबा कडेन संबंद आयला. ह्या जेन्ना गोवा क्रिकेट असोसिएशन जाचेर सारको BCCIचो हात आसा असो जेन्ना आसा आनी डेफिनेटली मदत करप जाता, कोणाक पावप जाता, ह्यो सगळ्यो गजाली जाता. बट ताचो मेन आर्ग्युमेंट जो आसा तो 2. पयली गजाल हांव कायद्याचेर येता मागीर तो मॉरल आर्ग्युमेंटाचेर या. कायदेशीर गजाल ही की तेन्ना हायकोर्टान जो ऑगस्टाक निर्णय दिलो तातूंत म्हणटात की तुमी आमकां कॉपीज मेळना म्हूण तुमी तुमच्या रिप्लाया भितर म्हळा. बट इट इज वायडली रिपोर्टेड हायकोर्टान तो निर्णय दितगीर बाळून सकल दिवपाक जाय आशिल्लें. एटलिस्ट त्या पदार आफ्टर हायकोर्ट रेजीस सच कायंड ऑफ सिरियस एक्सपर्शन तुमी थंय रावपाक जायनाशिल्लें. दीस इज देयर फर्स्ट आर्ग्युमेंट. पेंडसे कमिशन हें 2003 लागू केलें. 2005 दुसरें गव्हर्मेंट आयलें तेन्ना तेंच्यांनी पेंडसे कमिशन काडून उडयलें, स्क्रॅप केलें. कारण ते काँग्रेसीचें गव्हर्मेंट आशिल्लें, तातूंत भितर दयानंद नार्वेकर मंत्री आशिल्लो. बरोबर. म्हणल्यार 2003 ते 5 मेरेनूय पेंडसे कमिशन लागू करून दयानंद नार्वेकाराक कांयच करूंक जावंक ना. तेन्ना मनोहर पर्रीकार सरकार आशिल्लो. हय. 2005 काँग्रेस गव्हर्मेंट काडून उडयलें. 2012 परते इम्प्लिमेंट केलें गव्हर्मेंटान. इम्प्लिमेंट करतू त्या उपरांत हांव प्रेसिडेंट जालो. सगळ्यांच्या संमतीन प्रेसिडेंट जालो हांव. म्हाका इवन एसेंब्लीन नाय म्हटल्यार जवळ जवळ 12 ते 12 MLAनी कॉंग्रेच्युलेट केला. बरोबर पळयलां आसतलें. बरोबर. MLAनी कॉंग्रेच्युलेट केला म्हाका
आता हो शेखर याच्या फाटल्यान लागला. हायकोर्टाच्या हेतून तो मेल्विन फेर्नांडीस त्याने घातलेले माझ्या खातीर घालूंक नासले तेणे घातलेले नार्वेकारा खातीर. आता हो दोतोर शेखर साळकार त्याच्या फाटल्यान लागलेलो की हे डिसिजन आयलें म्हणून जायना. ह्या डिसिजन ते हायकोर्टान ताका सांगलेलें कितें, सपोज गव्हर्मेंट इम्प्लिमेंट करिना यू कम बॅक टू अस. बरोबर. ह्या खातीर दोतोर तेच्या घरा सुद्दां पावलो. शेखर साळकार घरा पावलो तेच्या की परतें तूं घाल म्हणून कोर्टान. म्हळ्यार तेणें आयकोंक ना. कित्याक तो म्हणलो म्हाजो राग बाळूचेर ना, म्हाजो राग आसलो नार्वेकाराचेर. तो भायर पडलो. आतां म्हाका कांय पडोंक ना. दुसरो जो प्रश्न आहा तो मॉरॅलिटीचो, जाचेर तांच्या आमी वील गो डिटेल इन टू मॉरॅलिटी. बट एक जेन्ना हायकोर्ट असो निर्णय दिता, तुमचें नांव आहा डायरेक्टली तातूंत भितर, डोंट यू थिंक यू शूड टेक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी अँड स्टेप डावन? मॉरलाच्यो जर गजाली शेखर उलयता जाल्यार आदी तेका मॉरल आसपाक जाय. ताणें कितें केलें तुका? तुमकां एक सादी गजाल सांगता. आमचें इलेक्शन जालें आनी इलेक्शनाक म्हाका 98 96 मतां पडलीं. इलेक्शन जातकूच आमी सगळे कमिटी मेंबर अशे बसलेले. तेतून हांवें एक प्रश्न केलो सादो की आरे म्हटलें 98 96 म्हणजे 2 मतां म्हाका कमी पडलीं. एक मत म्हटलें तो शशिकांत सरदेसाय रावल्लो, तेणें आपल्या आपणाक घातलें हें डेफिनेटली, तो काय म्हाका घालचो ना मत. दुसरें मत म्हटलें कोणी असो क्लब खंयचो आहा की म्हाजेर कोत्रो आसा असो, म्हाका ना घातलें अशें. म्हाका तरी दिसना म्हाजेर कोण कोत्रो आहा ते. आनी तुमी सगळे कडेन वचून विचारात, म्हाका शत्रू म्हणटात ते अजिबात ना. खंय वयतारात तुमी, म्हापसा विचारा आनी खंय विचारात. दुसरें वोट कोणी कमी घातलें म्हणटकूच ह्या शेखरान कितें सांगचें की दुसरें मत तुका आपूण घालूंक ना. एक गोश्ट तुमी सांगात म्हाका, हेंच जर आमी जर केल्लें परतें, शेखराक कितें जावपाची परिस्थिती? तो भायर पडपाचो सरळ. एका मॉरल म्हणटा. दुसरी गजाल आनी एक मॉरलाची सांगता तुमकां. जेन्ना दयानंद नार्वेकारान एका एक्सपेल केल्लो 6 वर्सांक, बरोबर, तेन्ना ताका कंडिशन घातलेलें क्लबाक, तेंच्या विचोलीम क्लबाक, की तुमी ताका क्लबांतलो भायर उडया नाल्यार तुमचो क्लबूय भायर पडटलो. तुमकां दिसना तेची मॉरल ड्युटी आसली क्लब भायर पडचो न्हू म्हणून आपूण क्लबांतलो रिजायन करपाची? करूंक ना तेणें. तेचो क्लब 2 वर्सां भायर पडलो. मागीर शेवट राजेश पाटणेकर म्हाजे कडेन आयलो आनी म्हणलो क्लबाक कित्याक तुमी हें करता म्हणून हांवें ताका नार्वेकारा कडेन व्हेलो आनी क्लब घेतलो. नाव द सेम आर्ग्युमेंट तुमचेर येता की आज सरकार म्हणटा की जर तूं देंवलो ना जाल्यार आमी GCAक डिरिकॉग्नायज करतात. अशी परिस्थिती जे तूं सांगता की तेन्ना साळकारान करपाचें आपलो क्लब वाचोवपा खातीर, क्लब भायर पडचो न्ही म्हणून. आज तुवें कित्याक करचें न्ही? कित्याक GCA डिरिकॉग्नायज जावची न्ही म्हणून तुवें कित्याक देंवची न्ही? GCAचें फंक्शनींग चालूच उरतलें. GCAचें फंक्शनींग बंद जावचें ना. डिरिकॉग्नायज केल्यार सुद्दां, डिरिकॉग्नायज केल्यार सुद्दां बंद जावचें ना. कित्याक सांगता तुमकां, GCA गव्हर्मेंटाचो फंड्स घेयना आनी GCA फंड्स घेता तो BCCIचो. GCA म्हणटा ती BCCI चलयता. ह्या खातीर म्हाका तरी दिसना, कित्याक इतली 2 वर्सां हांव प्रेजिडेंट आहा, तशें जाल्यार म्हाका पयलींच हें करपाक जाय आसलें की बाबा तूं रावनाका म्हणून इलेक्शनाक. तें कोणी करूंक ना. तेन्ना म्हाजी गरज आसली तांकां नार्वेकाराक काडपाक. म्हणजे आतां म्हाजी गरज सोंपली. तूं म्हणटा की सुरवातीक गरजेक लागून तुका अध्यक्ष केलो, बट आतां ज्यो कितें गरजेक लागून अध्यक्ष करूंक ना म्हाका. ते जाणो आसलें म्हाका घेतल्या शिवाय येवं शकना म्हणून. आनी कोणाक अध्यक्ष करप तेन्ना परवडपाचें नासलें तांकां आनी येवं शकनासलें हें निवडून. बरें, तुका दिसना की मॉरली यू शूड स्टेप डावन? आय डोंट थिंक सो. म्हाका तरी दिसना. कित्याक मॉरली तशें पळोवंक जाय. हांवें सांगल्या तशें खूब गोश्टी ते दुसऱ्याचे मॉरल जाले. हय, ते ताजी मॉरलिटी दुसऱ्याक मॉरल ना जाल्यार तेन्ना हांवें कित्याक हें करचें, स्टेप डावन करचें म्हाका ती दुसऱ्याची गरज मॉरलिटी नासतना. जाली. ती दुसऱ्याची मॉरलिटी आनी ह्या हेचेर हांवें खूब जाणां कडेन डिस्कशन केलां आनी आमच्या आदवोगादाय कडेन डिस्कशन केलां आनी आमी लिगली सारकें तांकां आन्सर दिल्लें आहा. बरोबर, तुगे आन्सर आतां सारकें परफेक्ट लिगल आसा, ताजे बद्दल डावट ना. तांचो आर्ग्युमेंट आहा की तूं कायद्याचो आदार घेवन खंय तरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी झटकून उडयता. वेन यू आर अ प्रायम वेन यू आर अ प्रायम एक्यूज इन अ सिरियस. हांव प्रायम एक्यूज आहा ते कोर्टान चालू आहा केस. ती तेचेर म्हाका उलोवपाचें ना काय. ती कोर्टान चालू आहा
आनी ती इतली वर्सां चालू आहा 2001 पासून. ते कोर्टान कितें तेजें फायनल जातलें. हांव खरोखर एक्यूज आहा, कितें आसा काय ना, आरोपी आसा हांव, कितें हें जातलें तें कोर्टान जातलें. तेजेर आमी म्हाका दिसता नांव उलयल्लें बरें. कित्याक मॉरली आनी हेच्यो गोश्टी म्हाका दिसता आमी ना केल्यार बऱ्यो सद्या. मॉरली जे आमी उलयतात पळय तांकां आदी मॉरल आसूंक जाय. तेन्ना ना 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 नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल. पळोवंक वयशीत जाल्यार तुमी सांगात म्हाका, जेन्ना हांव प्रेजिडेंट जालो तेन्ना म्हाका मॉरल नासलें, तेन्ना म्हाजें मॉरल बरें आसलें. आनी आतां जप करून म्हाजें मॉरल हें जालें सामकें, अशें जावंक शकना. तूं म्हणटा की ही दुसऱ्याची डबल स्टँडर्ड. 100% डबल स्टँडर्ड. आनी तेतून शेखर साळकाराची जाल्यार 100% डबल स्टँडर्ड. तो तुज्या तोंडार एक उलयतलो, फाटल्यान वचून दुसरेंच करतलो. हें हेच्या आदी खुबदां केलां तेणें. आतां तशें न्हू, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता. तुमकां आतां तेजी आनी एक गजाल सांगता सादी. तेणें ह्या खेपेक GPLाची रिस्पॉन्सिबिलिटी आपूण घेतली, सामकी नेटान म्हणलो. आपूण म्हणलो GPLाच घे. इनॉग्रेशन आमचें जेन्ना आसलें GPLाचें, तुमचोच चॅनल आसलो थंय, प्रुडंट आसलो थंय. बरोबर. इनॉग्रेशनाक तुमी मुद्दम विचारा, तुमच्या सगळ्या क्रूक विचारा. इनॉग्रेशनाक आमचे जे क्लब आयिल्ले, प्रेजिडेंट आयिल्ले क्लबांचे सेक्रेटरी, तांकां जेवण सुद्दां मेळोंक ना. जेवण सुद्दां मेळोंक ना. दुसरी हेची गजाल सांगता. एका आमी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्ली, आमची कमिटी जाल्या बरोबर रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्ली ती स्टेडियम करपाची. ही मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्ली एका. बरोबर. 2 वर्सांनी कितें केलें न्ही, तुमी दाखया कितें केलां जाल्यार. आज जेन्ना स्टेडियम बिचोली वता, दोतोर साळकार क्लियरली सांगता की अल्टिमेटली आपणी तकली फोडून लास्टाक तो बिचोली व्हेलो, कारण तुमची जी पयलींची जागा आशिल्ली ती वादग्रस्त आशिल्ली. ते सगळे जाग्यार घालून थंयच्यान स्टेडियम दुसरे कडेन व्हरपाक जाग्याची गजाल सुद्धा. आतां बिचोलीजात त्या स्टेडियमाची क्रेडिट बाळगून घेवप असो प्रश्न ताणें म्हाका विचारलो. क्रेडीट हांव घेयना, क्रेडीट GCAक. म्हाका न्हू, हांव खंयचेच क्रेडीट म्हाका घेयना. हांवें इतले क्लबांक पयशे दिले. कोणाचे पयशे? GCAचे. ऑल्टरनेट जागो सोदपाचो कोणी जागो कोणी जागो दाखयलो ना ना, कोणी जागो दाखयलो तो तुवें दाखयलो. 110% साळकाराच्या भावाक विचारा, वल्लभ साळकाराक, तो जागो स्टार्टींग व्हरून कोणी दाखयलो तो? तुवें दाखयलो. हांवें दाखयलो जागो. आतां म्हाका सांग, प्रत्येक स्टेपाक हांव वचूंक शकना थंय. थंय बाकीचे वचूंक जाय, बाकीच्यांनी काम करूंक जाय. बरोबर. आनी तितून वल्लभान, आमच्या MLA अनंत शेट, तेंच्यांनी खरोखर केलां काम, ना म्हणिना. हेल्प घेतल्या शिवाय कोणाची येदो व्हडलो प्रोजेक्ट आमी करूं शकना. तुमकां आतां म्हाजो प्रोजेक्टाचो हें फुडलो सांगता. म्हाजें एकूच ड्रीम आहा तें म्हाज्या टेन्युअरान. एक म्हणजे म्हाज्या टेन्युअरान स्टेडियम स्टार्ट जावचो. म्हाजें तुमकां स्टेडियमाचें दुसरें हें सांगता. हांव जो स्टेडियम करता, हांवें हांकां सगळ्यांक सांगलां. अरे म्हटलें, बेश्टे बोवाळ करूं नाका, स्टेडियम स्टार्ट करुया, कोणाक करता ताका फुडल्या कंप्लीट करूं दी. आय हॅव नो प्रॉब्लेम. आय वील वर्क फॉर क्रिकेट. हांव क्रिकेटी खातीर काम करतलो, फुडेंय काम करतलो. हांव GCAन आसूं. दुसरी गजाल जी आसा ती म्हळ्यार तुज्याच मॅनेजिंग कमिटीची. हांगा तुमगेले 8 विरुद्ध 7 अशें प्रकरण चल्लां. एंड द सेकंड आर्ग्युमेंट इज की यू डोंट इवन हॅव मेजॉरिटी विदीन युअर ओन मॅनेजिंग कमिटी. अशे परिस्थिती भितर स्वताची मॅनेजिंग कमिटी भितर जेन्ना तुमचे कडेन मेजॉरिटी ना, तुमकां त्या पदार रावपाचो अधिकार कितें? मॅनेजिंग कमिटीची मेजॉरिटी ना म्हणजे म्हाका सांग, मॅनेजिंग कमिटी म्हाजीच. ती कोणाची मॅनेजिंग कमिटी? आमी जे मॅनेजिंग कमिटीन मिटिंगेक डिसिजनां घेता पळय, ती आमी क्रिकेटीची डिसिजनां घेता. ती एकदां कोणाचे डिफरन्सीस आसतात, कोणाचे डिफरन्सीस नासतात. प्रत्येक फाटी कितें अनओपोज नाल्यार युनॅनिमस डिसिजन जायत ना.